म्हज्या मोगाळ भारतीयानो नमस्कार. 2023ची ही पयली मन की बात आनी तेच वांगडा ह्या कार्यावळीचो 97वो भागूय. तुमच्या सगळ्या वांगडा परतून एकदां गजाली मारपाक म्हाका खूब खोस दिसता. दर वर्सा जानेवारी म्हयनो खुबूच इव्हेंटफूल आसता. ह्या म्हयन्यांत 14 जानेवारीच्या सुमाराक उत्तर सावन दक्षिणे मेरेन आनी पूर्व ते पश्चिमे मेरेन पुराय देशांत उत्सवाचें वातावरण आसता. हाचे उपरांत देश प्रजासत्ताक दिसूय मनयता. हे फावटी लेगीत प्रजासत्ताक दिसा निमतान जायत्या तासांची तोखणाय जायत आसा. जैसलमेर सावन पुलकीत हांणी बरयलां की 26 जानेवारीचे परेडी वेळार कर्तव्य पथाची निर्मणी करपी श्रमिकांक पळोवन भोव खोशी जाली. कानपूर सावन जया हांणी बरयलां की तांकां परेडींत सामील जाल्ले चित्ररथांत भारतीय संस्कृतायेचे विंगड तास पळोवन खोशी जाली. हे परेडींत पयले फावट वांटो घेवपी विमेन कॅमेल रायडर्स आनी CRPFांची बायलां तुकडेची भोव तोखणाय जायत आसा. सांगात्यानो, देहरादून सावन वत्सलजी हांणी म्हाका बरयलां, 25 जानेवारीची आपूण सदांच वाट पळयता, कारण त्या दिसा पद्म पुरस्कारांची घोशणा जाता. आनी एके तरेन 25 जानेवारीची सांजूच म्हजे 26 जानेवारीचे उमेदीक आनी उर्बा दिता. तळागळांतल्या आपल्या समर्पण आनी सेवाभाव वृत्तींतल्यान यश मेळयिल्ल्यांक पिपल्स पद्म हाचेरूय खुबश्या लोकांनी आपल्यो भावना उक्तायल्यात. हे खेपे पद्म पुरस्कार मेळोवप्यां मदीं आदिवासी समाजाचे आनी आदिवासी जिणेकडेन संबंदीत लोकांक बरें प्रतिनिधित्व मेळ्ळां. आदिवासी जीण शारांतले धांवपळीचे जिणे परस वेगळी, तांच्यो समस्याय वेगळ्यो. अशें आसून लेगीत आदिवासी समाज आपली परंपरा तिगोवन दवरपाक सदांच तयार आसतात. आदिवासी समाजाकडेन संबंदीत आशिल्ल्या गजालींची जतनाय घेवपाचे आनी ताचेर संशोधन करपाचे यत्न चालू आसात. तेच प्रमाण टोटो, हो, कुई, कुवी, मांडा ह्या आदिवासी भाशांचेर काम करपी जायत्या व्हड व्यक्तींक पद्म पुरस्कार मेळ्ळ्यात. आमच्या सगळ्यां खातीर ही अभिमानाची गजाल. धनीराम, टोटो, जानूम सिंह सोय आनी B. रामकृष्ण रेड्डीजी ही नांवां आतां पुराय देशाक वळखीचीं जाल्यात. सिद्धी, जारवा, ओंगे ह्या सारकिल्या आदिवासी वांगडा काम करपी लोकांचोय हे खेपे भोवमान केला. देखीक हिराबाई लोबी, रतनचंद्र कार आनी ईश्वरचंद्र वर्माजी. आदिवासी समाज आमचे भुंयेचो, आमच्या दायजाचें एक अभिन्न अंग आसा. देशाचे आनी समाजाचे उदरगतींत तांचें योगदान खूब म्हत्वाचें. तांचे खातीर वावुरपी व्यक्तित्वांचो भोवमान नवे पिळगेक लेगीत उर्बा दितलो. अंदू पद्म पुरस्काराचे प्रतिध्वनी पयलीं नक्सलींचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांनी लेगीत आयकूंक येतात. तांच्या यत्नांक लागून नक्सल बादीत वाठारांतल्या वाट चुकिल्ल्या तरणाट्यांक योग्य मार्ग दाखोवपी लोकांक पद्म पुरस्कार दिवन भोवमान केला. हे खातीर काकेरांत लाकडाचेर कोरीव काम करपी अजय कुमार, मंडावी आनी गडचिरोली हांगासरले नामनेचे झाडीपट्टी रंगमाचे कडेन संबंदीत आशिल्ले परशुराम कोमाजी खुणे हांकांय हो भोवमान मेळ्ळा. तेच प्रमाण ईशान्य वाठारांत आपली संस्कृताय सांबाळपाक वावुरपी राम कोई वांगबे न्यूमे, बिक्रम बहादूर जमातिया आनी कर्मा वांगचू हांकांय भोवमानीत केल्यात. इश्टानो, हे खेपे पद्म पुरस्कार फावो जाल्ल्या लोकां मदीं अशे कितलेशेच लोक आसात जांणी संगिताचें मळ गिरेस्त केलां. संगीत आवडना असो कोण आसतलो? दर एकल्याची संगिताची आवड वेगवेगळी आसूं येता, पूण संगीत हो दर एकल्याच्या जिविताचें एक आंग. हे खेपे पद्म पुरस्कार मेळोवप्यां मदीं ते लोक आसात जे संतूर, बमहूम, द्वितारा ह्या सारकिल्या पारंपारीक वाद्यांचे धुनीचे मोनेळ घालपाक फिशाल आसात. गुलाम मोहम्मद जाज,
मोआ सुपोंग, री सिंहबोर, कुरका लांग, मुनी वेंकटप्पा आणि मंगल कांती राय अशी कितलीशींच नांवां आसात जांची सगळे वटेन चर्चा चल्ल्या. इश्टानो, पद्म पुरस्कार फावो जाल्ले कितलेशेच जाण आमचे मदले ते इश्ट जांणी सदांच देशाक वयले सुवातेचेर दवरला. देश पयली ह्या सिद्धांता खातीर आपलें जिवीत ओंपलां. ते प्रामाणीकपणान काम करीत आसात आनी त्या खातीर तांणी केन्ना कसल्याय पुरस्काराची आस्त करूंक ना. ते ज्या लोकांक खातीर वावुरतात तांच्या तोंडावयलें समाधान हो तांकां सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार. अशा समर्पीत लोकांक भोवमानीत करून आमचो देशवासियांचो अभिमान वाडला. हांव पद्म पुरस्कार फावो जाल्ल्या सगळ्यांची नांवां हांव ना घेवं, पूण ह्या पद्म पुरस्कार मेळोवप्यांच्या प्रेरणादायी जिवितां विशीं सविस्तरपणान जाणून घेवपाची आनी हेरांकूय सांगपाची तुमची इत्सा हे खातीर तुमकां मुजरत विनवणी करता. इश्टानो, आयज आमी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या वेळार प्रजासत्ताक दिसा विशीं चर्चा करतना हांव हांगा एक आगळ्या पुस्तकाचो उल्लेख करतलों. कांय सप्तकां आदीं म्हाका मेळिल्ल्या ह्या पुस्तकांत एक खुबूच ओडलायण्या विशयाचेर चर्चा केल्या. ह्या पुस्तकाचें नांव इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी आनी तातूंत जायते उत्कृश्ट निबंध आसात. भारत हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो लोकशाय आशिल्लो देश आनी आमचो देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी आसा. हाचो भारतीयांक अभिमान लेगीत आसा. लोकशाय आमच्या शिरंतरांनी आसा, ती आमचे संस्कृतींत आसा. शेकड्यांनी वर्सां आमच्या वावरांतलो तो एक अभिन्न भाग आसा. स्वभावान आमी एक डेमोक्रेटीक सोसायटी. डॉ. आंबेडकर हांणी बौद्ध भिक्षू संघाची तुळा भारतीय संसदे कडेन केल्ली. प्रस्ताव, थाराव, कोरम, मतदान आनी मतां मेजपाचे जायते नेम आशिल्ली संस्था अशें तांणी म्हणिल्लें. त्या काळांतल्या राजकीय वेवस्थेंतल्यान भगवान बुध्दाक ताची प्रेरणा मेळिल्ली आसपाक जाय अशें बाबासाहेबांचें मत आशिल्लें. तमिळनाडूंत एक ल्हान पूण नांवाजतो गांव आसा, उतिमेरूर. हांगा 1100-1200 वर्सां आदींचो एक शिलालेख पुराय संवसाराक अजापीत करता. हो शिलालेख ल्हान संविधाना सारको आसा. ताचेर ग्रामसभा कशी चलोवची हाचेर सविस्तरपणान सांगलां. तेच वरी ताच्या वांगड्यांक वेंचपाची प्रक्रियाय कशी आसची तें सांगलां. आमच्या देशाच्या इतिहासांतल्या लोकशाय मुल्यांची आनीक एक देख आसा, 12व्या शेंकड्यांतलो भगवान बसवेश्वराचो अनुभव मंडपम. हांगा मुक्त वादविवाद आनी चर्चा करपाक उर्बा दिताले. मॅग्ना कार्टा पयलींची ही गजाल हें आयकून तुमकां अजाप दिसतलें. वारंगलच्या काकती वंशाच्या राजांची प्रजासत्ताक परंपरा खूब प्रसिद्ध आशिल्ली. भक्ती चळवळीन अस्तंत भारतांत लोकशायेची संस्कृताय फुडें व्हेली. शीख पंथाच्या लोकशाय भावना विशींचो एका लेखाचोय पुस्तकांत आस्पाव केला, जो गुरू नानक देवजींच्या एकमतान घेतिल्ल्या निर्णयांचेर उजवाड घालता. मध्य भारतांतली उरांव आनी मुंडा जमातींत कम्युनिटी ड्रिवन आनी कन्सेन्सस ड्रिवन डिसिजन हे विशीं ह्या पुस्तकांत बरी म्हायती दिल्या. तुमी हें पुस्तक वाचल्या उपरांत शेकड्यांनी वर्सां देशाच्या दर एक वाठारांत लोकशायेची भावना कशी व्हांवता ताचो तुमकां अनुभव मेळटलो. मदर ऑफ डेमोक्रेसी म्हूण आमी सतत ह्या विशयाचेर खोलायेन विचार करपाक जाय, ताचेर चर्चा करपाक जाय आनी संवसाराकूय म्हायती दिवपाक जाय. हाका लागून देशांत लोकशायेची भावना आनीक घट जातली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, योग दीस आनी आमच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हड कणसां मदीं, बाजरी मदीं कितें समानताय आसा अशें विचारल्यार तुमकां दिसतलें ही कितें तुळा जाली. दोगांय मदीं खुबशी समानताय आसा अशें हांवें सांगल्यार तुमकां अजाप जातलें. खरें म्हळ्यार भारताच्या प्रस्तावा उपरांत आंतरराष्ट्रीय योग दीस आनी आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्स हे दोनूय निर्णय
संयुक्त राष्ट्रांनी घेतल्यात. दुसरें म्हळ्यार योगाचो भलायके कडेन संबंद आसा आनी भलायकेंत बाजरीचोय म्हत्वाचो वांटो आसता. तिसरी गजाल आनीक म्हत्वाची. दोनूय मोहिमांनी लोकांचो वांटो आशिल्ल्यान क्रांती येवपाक लागल्या. जे तरेन लोकांनी व्हड प्रमाणांत सक्रीय वांटो घेवन योग आनी फिटनेस हाका आपल्या जिविताचो एक भाग केला, तेच तरेन लोक व्हड प्रमाणांत बाजरीचो वापर करतात. लोक आतां बाजरी आपल्या आहारांतलो एक भाग करपाक लागल्यात. ह्या बदलाचो व्हड परिणामूय दिसता. एके वटेन परंपरेन बाजरीचें पीक घेवपी ल्हान शेतकार खूब उमेदी जाल्यात. बाजरीचें म्हत्व आतां संवसाराक समजूंक लागला म्हणून ताका खूब खोस जाल्या. दुसरे वटेन एफपीओ आनी उद्देजकांनी बाजरी बाजारांत हाडून लोकांक उपलब्ध करून दिवपाचे यत्न सुरू केल्यात. आंध्र प्रदेशांतल्या नंद्याल जिल्ल्यांत रावपी के.व्ही. रामा सुब्बा रेड्डी हांणी बाजरी खातीर बऱ्या पगाराची नोकरी सोडली. आवयन रांदिल्ल्या बाजरीच्या पदार्थाची रूच अशी आशिल्ली की तांणी आपल्या गांवांत बाजरी प्रक्रिया युनिट सुरू केलो. सुब्बा रेड्डीजी लोकांक बाजरीचे फायदेय सांगतात आनी तेचवरी ती सहज उपलब्ध करून दितात. महाराष्ट्रांतल्या अलिबाग लागसरच्या केनाड गांवांत रावपी शर्मिला ओजवाल फाटलीं 20 वर्सां बाजरीच्या उत्पादनांत अद्वितीय तरेन योगदान दितात. ती शेतकारांक स्मार्ट शेतीचें प्रशिक्षण दितात. तिच्या ह्या यत्नांक लागून फकत बाजरीचें उत्पादन वाडलें ना, जाल्यार शेतकारांची येणावळ लेगीत वाडल्या. जर तुमकां छत्तीसगडांतल्या रायगडाक भेट दिवपाची संद मेळ्ळी जाल्यार थंयच्या मिलेट्स कॅफेक मुजरत भेट दियात. कांय म्हयन्या आदीं सुरू जाल्ल्या ह्या मिलेट्स कॅफेंत चिला, डोसा, मोमोस, पिझ्झा आनी मंचुरियन सारकिले पदार्थ खूब लोकप्रिय जावपाक लागल्यात. तुमकां आनीक एक गजाल विचारूं? उद्देजक हें उतर तुमी आयकलां आसतलें, पूण तुमी मिलेटप्रेनियर आयकलां? ओडिशाचे बाजाराचे उद्देजक ह्या दिसांनी खूबच चर्चेंत आसात. आदिवासी जिल्हो सुंदरगडांतल्या सुमार 1,500 बायलांचो आपमजत गट ओडिशा मिलेट्स मिशना कडेन जोडला. थंय बाजरी ते कुकीज, रसगुल्ला, गुलाब जामून आनी केकी मेरेन सगळेंच बायलो तयार करतात. बाजारांत तांची व्हड मागणी आशिल्ल्यान बायलांची येणावळूय वाडत आसा. कर्नाटकांतल्या कलबुर्गींत अलंद भुताई बाजरी शेतकार उत्पादक कंपनीन पोरूं भारतीय बाजरी संशोधन संस्थे हांचे देखरेखी खाला काम सुरू केल्लें. हांगाचें खाकरा, बिस्कूट आनी लाडू लोकांक आवडपाक लागल्यात. कर्नाटकाच्याच बिदर जिल्ल्यांत हुलसूर बाजरी उत्पादक कंपनी कडेन संबंदीत बायलो बाजरी लागवड करपा वांगडाच ताचें पीठ लेगीत तयार करतात. हाका लागून तांची येणावळ खूब वाडल्या. सैमीक शेती संबंदीत छत्तीसगडच्या संदीप शर्माजींचे एफपीओंत आयज 12 राज्यांतले शेतकार भरती जाल्यात. बिलासपूरचो हो एफपीओ 8 तरांचें बाजरीचें पीठ आनी ताचे पदार्थ तयार करतात. इश्टानो, आयज भारताच्या दर एका कोनशाक G20 शिखर परिशद सतत चालू आसात आनी देशाच्या दर एका कोनशांत जंय G20 शिखर परिशद चलता थंय बाजरी पासून तयार केल्ले पुष्टीक आनी रुचीक पदार्थ तातूंत आसतात हाची म्हाका खोस जाता. थंय बाजारांत तयार केल्ली खिचडी, पोहा, खीर आनी रोटी तेच वांगडा रागी पासून तयार केल्ले पायसम, पुडी, डोसा हे सारकिले पदार्थूय थंय वाडटात. G20च्या सगळ्या सुवातांचेर मांडिल्ल्या बाजरी प्रदर्शनांत बाजरी पासून तयार केल्ली भलायकी पेयां, कड्डणां आनी नूडल्स दवरल्यात. संवसारभर भारतीय मिशनांय तांची लोकप्रियता वाडोवपा खातीर खूब यत्न करतात. देशाचो हो यत्न आनी संवसारांत वाडपी बाजरीची मागणी आमच्या ल्हान शेतकारांक कितलें बळगें दितली हाची तुमी कल्पना करपाक शकतात. आयज बाजरी पासून कितलेशेच नवे नवे पदार्थ तयार जावपाक लागल्यात. ते तरणाट्यांक तितलेच आवडपाक लागल्यात
हें पळोवन म्हाका खोस जाता. आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्साची अशी नेटान सुरवात केल्ले खातीर आनी ती सतत मुखार व्हरपा खातीर मन की बात आयकुप्यांक लेगीत हांव परबीं दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना कोणूय तुमचे कडेन टुरिस्ट हब गोंया विशीं उलयता तेन्ना तुमच्या मनांत कितें येता? स्वाभावीक आसा, गोंयचें नांव येताच सगळ्यांत पयलीं सोबीत दर्यादेग, दर्यावेळ आनी आवडीच्यो खाणा जेवणाच्यो गजाली मनांत येवपाक लागतात. पूण ह्या म्हयन्यांत गोंयांत कितें तरी घडलें जें खूब चर्चेंत आसा. आयज मन की बात हे कार्यावळींत हांव ती तुमकां सांगपाक सोदतां. ही कार्यावळ गोंयांत घडली, पर्पल फेस्ट. हो महोत्सव पणजे 6 ते 8 जानेवारी मेरेन आयोजीत केल्लो. दिव्यांगांच्या कल्याणा खातीर हो एक आगळो यत्न आशिल्लो. पर्पल फेस्ट कितली व्हड संदी आशिल्ली. तातूंत आमच्या 50,000 परस चड भावा भयणींनी वांटो घेतिल्लो. हाचे वयल्यान तुमकां ताचो अदमास काडूं येतलो. हांगा आयिल्ल्या लोकांक आतां मिरामार दर्यावेळेचो पुराय आस्वाद घेवंक मेळटलो हाची तांकां खोशी जाल्ली. खरें म्हळ्यार मिरामार बीच आमच्या दिव्यांग भावा भयणां खातीर गोंयची एक सुलभ दर्यादेग जाल्या. क्रिकेट सर्त, टेबल टेनीस सर्त, मॅरेथॉन सर्त हांचे वांगडाच हांगा डेफ ब्लायंड अधिवेशनूय आयोजीत केल्लें. युनिक बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम हाचे सयत हांगा एक चित्रपटूय दाखयलो. हाचे खातीर खाशेली वेवस्था केल्ली, कारण आमच्या सगळ्या दिव्यांग भावा भयणांक आनी भुरग्यांक ताचो पुराय आनंद घेवपाक मेळचो. पर्पल फेस्टाची एक खाशेली गजाल म्हळ्यार तातूंत देशांतल्या खाजगी क्षेत्राची भागीदारी आशिल्ली. तांचे वतीन अशा उत्पादनांचें प्रदर्शन मांडिल्लें जीं दिव्यांग फ्रेंडली आसात. दिव्यांगांच्या कल्याणा विशीं जागृताय करपाचे जायते यत्न ह्या महोत्सवांत दिसले. पर्पल फेस्ट यशस्वी करपा खातीर तातूंत वांटो घेवपी सगळ्या लोकांक हांव परबीं दितां. तेच वांगडा ह्या महोत्सवाचें आयोजन करचे खातीर रात दीस वावुरिल्ल्या त्या आप वावुरप्यांकूय हांव परबीं दितां. एक्सेसिबल इंडियाचो आमचो दृश्टिकोन साकार करपाक अशी मोहीम खूब प्रभावी थारतली हाचो म्हाका पुराय विश्वास आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात हे कार्यावळींत आतां हांव अशा विशयाचेर उलयतलों जातूंत तुमकां खोशी जातली, अभिमान दिसतलो आनी तुमचें मन म्हणटलें, भाई वाह, मनाक खोस भोगली. देशांतल्या सगळ्यांत पोरण्या विज्ञान संस्थांतली एक बेंगळूरची भारतीय विज्ञान संस्था म्हळ्यारूच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अर्थात IISc ही एक आगळी देख दिता. भारतांतले 2 व्हड व्यक्ती जमशेदजी टाटा आनी स्वामी विवेकानंद हे संस्थेचे स्थापने फाटले प्रेरणा कशे जाल्यात हाचेर हांवें हाचे आदीं मन की बात कार्यावळींत चर्चा केल्या. जाल्यार तुमकां आनी म्हाका खोशी आनी अभिमान दिवपी गजाल म्हळ्यार 2022 हे संस्थेच्या नांवान वट्ट 145 पेटंट जाल्यात. हाचो अर्थ दर 5 दिसांनी 2 पेटंट. हो विक्रम अजापीत करपी आसा. तशेंच ह्या यशा खातीर हांव IISc च्या पंगडाक परबीं दिवपाक सोदतां. इश्टानो, आयज भारताची क्रमवारी पेटंट फायल करपाच्या मळार 7वें आनी ट्रेडमार्कांत 5वें सुवातेर आसा. फकत पेटंटांची गजाल सांगपाची जाल्यार फाटल्या 5 वर्सांत तातूंत सुमार 50% वाड जाल्या. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्सांतूय भारताची क्रमवारी खूब सुदारल्या आनी आतां ती 40वें सुवातेर पावल्या. जाल्यार 2015 ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्सांत भारत 80व्या नंबरा परसूय फाटीं आशिल्लो. आनीक एक ऑडलायनी गजाल सांगपाक सोदतां. भारतांत फाटल्या 11 वर्सांत पयलेच खेपे परकी फायल करपा परस देशी पेटंट फायल करपाचो आंकडो चड दिसला. भारताची वाडत वचपी शास्त्रीय तांकूय तातूंतल्यान दिसता. इश्टानो,
एकविसाव्या शेंकड्यांतल्या जागतीक अर्थवेवस्थेंत गिन्यानूच सर्वोच्च आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. भारताच्या टेकेडचें सपन आमच्या इनोव्हेटर आनी तांच्या पेटंटाच्या बळग्यार निश्चित पुराय जातलें हाचो म्हाका विश्वास आसा. हाचे वरवीं आमकां सगळ्यांक आमच्याच देशांत तयार जाल्ल्या संवसारीक दर्ज्याच्या तंत्रगिन्यानाचो आनी उत्पादनांचो पुराय फायदो घेवंक मेळटलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमो ॲपचेर तेलंगणाचे अभियंते विजय जी हांची एक पोस्ट पळयली. ताचेर विजयजीन ई वेस्टा विशीं बरयलां. विजयजी विनवणी करतात की हांवें मन की बात हे कार्यावळींत ताचेर चर्चा करची. हे कार्यावळींत हाचे आदीं हांवें वेस्ट टू वेल्थ म्हळ्यार कचरे से कंचन हे विशीं उलयलां. पूण येयात आयज हाचे कडेन संबंदीत ई वेस्टाचेर चर्चा करुया. इश्टानो, आयज मोबायल फोन, लॅपटॉप, टॅबलेट सारकिले डिवायस दर एका घरांत सामान्य जाल्यात. देशभरांत तांची संख्या अबजांनी आसतली. आयची अत्याधुनीक साधनांय फुडारांतली ई वेस्ट आसतात. जेन्ना कोणूय नवें साधन विकतें घेता वा आपलें पोरणें साधन बदलता तेन्ना तें सारकें उडयलां काय ना हें लक्षांत दवरप गरजेचें जाता. ई कोयराचो योग्य तरेन विलो लायलो ना जाल्यार ताका लागून आमच्या पर्यावरणाचें लुकसाण जावपाक शकता. पूण योग्य तरेन ताचो विलो लायल्यार रिसायकल आनी पुनर्वापराच्या परिपत्रक अर्थवेवस्थेंत ती एक व्हडली शक्त जावपाक शकता. दर वर्सा 5 कोटी टन ई कोयर उडयतात अशें संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालान सांगिल्लें. कितलो जाता आसतलो ताचो अदमास करूं येता? मनीस जातीच्या इतिहासांत तयार जाल्ल्या सगळ्या वेपारी विमानांचें वजन एकठांय केल्यार लेगीत ई वेस्ट निर्माण जाता ताचो इतलो जावचो ना. हें अशें जशें दर सेकंदाक 800 लॅपटॉप उडयतात अशें दिसता. ह्या ई कोयरांतल्यान वेगवेगळ्या प्रक्रियां वरवीं सुमार 17 प्रकारचे मोलादीक धातू काडूं येतात. हें कळटकच तुमकां अजाप जातलें. हातूंत भांगर, रुपें, तांबें आनी निकेल हांचो आस्पाव जाता. ते खातीर ई वेस्टाचो बरो वापर करचो कोयराचें भांगर करपा परस उणें ना. आयज हे दिकेन नवें काम करपी स्टार्टअपांचो उणाव ना. आयज सुमार 500 ई वेस्ट रिसायकलर्स ह्या मळा कडेन संबंदीत आसात आनी साबार नव्या उद्देजकांचोय तातूंत आस्पाव करून घेतात. ह्या मळान हजारांनी लोकांक थेट रोजगार दिला. बंगळूरची ई परिसारा अशाच एका यत्नांत गुंतल्या. तांणी मुद्रीत सर्किट बोर्डांतल्यान मोलादीक धातू वेगळे करून देशी तंत्रगिन्यान तयार केलां. तेच प्रमाण मुंबय काम करपी इकोरेको कंपनीन मोबायल ॲपां वरवीं ई कोयर एकठांय करपाची यंत्रणा तयार केल्या. उत्तराखंडांतल्या रुडकीच्या एटेरो रिसायकलिंग कंपनीन संवसारभर ह्या मळार जायते पेटंट मेळयल्यात. तशेंच स्वताचें ई वेस्ट रिसायकल तंत्रगिन्यान तयार करून तांणी खूब नांव जोडलां. भोपाळांत मोबायल ॲप आनी कबाडीवाला वेबसायटी वरवीं टनांनी ई कोयर एकठांय करपाचें काम सुरू आसा. अशीं जायतीं उदाहरणां आसात. ही सगळीं भारताक जागतीक रिसायकल हब करपाक मजत करतात. पूण अशा उपक्रमांच्या यशा खातीर एक गरजेची अट लेगीत आसा. ती म्हळ्यार ई कोयराचो विलो लावपाच्यो सुरक्षीत उपेगी पद्दती विशीं लोकां मदीं जागृताय करची पडटली. सध्या दर वर्सा फकत 15 ते 17% ई कोयराचें रिसायकल जाता अशें ई वेस्टाच्या मळार काम करपी लोक सांगतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज संवसारभर हवामान बदल आनी जैवविविधताय संवर्धन हांचे विशीं खूब चर्चा जाता. भारतान हे दिकेन केल्ल्या ठोस यत्नांचेर आमी सतत उलयत आयल्यात. भारतान आपल्या ओलसणीच्या वाठारा खातीर जें काम केलां तें आयकून लेगीत तुमकां खूब खोस जातली.
कांय आयकुप्यांक ओलसाणीचे वाठार म्हळ्यार कितें असो प्रश्न पडूं येता. ओलसाणीची सुवात म्हळ्यार दलदलीचे मातये सारके जमनीचेर वर्सभर उदक साचता अश्यो सुवाती. कांय दिसांनी 2 फेब्रुवारीक वर्ल्ड वेटलँड डे. आमचे धर्तरेच्या अस्तित्वा खातीर ओलसाणीच्या वाठारांक खूब म्हत्व आसा. कारण जायतीं सुकणीं, सावजां, जीवजंतू तांचेर निंबून आसतात. जैवविविधताय समृद्ध करपा वांगडाच हुंवार नियंत्रण आनी भुंयगत उदक रिचार्ज करपाची खात्री दितात. तुमच्या मदल्या खुबश्या जाणांक खबर आसतली की रामसर थळ अशे ओलसाणीचे वाठार आसात जे आंतरराष्ट्रीय म्हत्वाचे आसात. ओलसाणीचे वाठार खंयच्याय एका देशांत आसूं येतात, पूण तांकां जायते निकश पाळचे पडटा. तेन्नाच तांकां रामसर थळ म्हणून जाहीर करतात. रामसर थळांनी 20,000 वा ताचे परस चड उदकांतलीं सुकणीं आसूंक जाय. थळाव्या नुस्त्यांच्यो जातीय व्हड प्रमाणांत आसप म्हत्वाचें. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्सांत अमृत महोत्सवाचे वेळार रामसर थळा संबंदीत बरी म्हायती तुमकां सांगपाक सोदता. आतां आमच्या देशांत रामसर थळांची वट्ट संख्या वाडून 75 जाल्या, जाल्यार 2014 पयलीं देशांत फकत 26 रामसर थळां आशिल्लीं. हाचे खातीर थळाव्या लोकांक परबी फावता, जांणी ही जैवविविधताय सांबाळल्या. सैमाकडेन जुळोवन जियोवपाची आमची आदीम संस्कृती आनी परंपरेचोय हो भोवमान. भारतांतले हे ओलसाणीचे वाठार आमचे सैमीक तांकीच्यो देखी आसात. ओडिशाच्या चिल्का तळ्यांत 40 परस चड उदकांतल्या सुकण्यांची जातींक आलाशिरो मेळटा अशें कळटा. कैबुल लमजाव, लोकटाक हे स्वॅम्प डियरचें एकमेव सैमीक रावपाचें थळ मानतात. तमिळनाडूच्या वेडनथांगल हाका 2022 रामसर थळ जाहीर केलें. हांगाच्या सुकण्यांची संख्या तिगोवन दवरपाचें पुराय श्रेय सरभोंवतणच्या शेतकारांक वता. काश्मीरांतलो पंजाथ नाग समाज वर्सुकी फळां फुलांच्या उत्सवा वेळार एक दीस गांवच्या वजऱ्याची निवळसाण करतात. संवसारांतल्या चडशा रामसर थळांनी अद्वितीय संस्कृती दायज आसा. मणिपूरचे संस्कृतीचो लोकटाक आनी पवित्र रेणुका तळ्याकडेन लागींचो संबंद आसा. तेच प्रमाण सांबारचें नातें माँ दुर्गेचो अवतार शाकंबरी देवी कडेन लेगीत आसा. भारतांतल्या वेटलँड्सचो हो विस्तार रामसर थळा सरभोंवतणी रावपी लोकांक लागून शक्य जाला. अशा सगळ्या लोकांची हांव खूब तोखणाय करतां. मन की बात आयकुप्यां वतीन तांकां शुभेच्छा दिता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हे खेपे आमच्या देशांत चड करून उत्तर भारतांत कुडकुड्याचें शीं पडलें. ह्या शिंयांत लोकांनी दोंगराचेर पडिल्ल्या झेलाची खूब मजा घेतली. अशीं कांय चित्रां जम्मू काश्मीरांतल्यान आयलीं आनी तातूंतल्यान पुराय देशाचें काळीज खोशेन भरलें. सोशल मिडियाचेर हीं चित्रां संवसारभरांतल्या लोकांक आवडपाक लागल्यात. झेल पडिल्ल्यान आमचें काश्मीर देंगण दर वर्सा भशेन हे खेपेय खूब सोबीत जालां. बनिहाल सावन बडगाम वचपी रेल्वेचो व्हिडियोय लोकांक चड आवडटा. सोबीत झेलाचो पावस, भोंवतणी धवो फुल्ल चादरी भशेन झेल. हें दृश्य परलोकांतले काणयेंतलें वरी दिसता अशें लोक म्हणटात. ही खंयच्याय विदेशांतलीं चित्रां न्हय, तर आमच्या देशांतल्या काश्मीराची चित्रां अशें जायते जाण म्हणटात. एका सोशल मिडिया युजरान बरयलां, सर्ग हाचे परस आनीक सोबीत कसो आसतलो. ही गजाल सामकी खरी. ताकाच लागून काश्मीराक धर्तरे वयलो सर्ग म्हणटात. ही चित्रां पळोवन तुमीय काश्मीर भोंवडेर वचपाचें विचार करता आसतले. तुमी स्वता वचचें आनी तुमच्या वांगड्यांकूय व्हरचें अशें म्हाका सांगीन दिसता. काश्मीरांतले झेलान धांपिल्ले दोंगर सैमीक सोबीतकाय वांगडाच आनीक कितल्योश्योच गजाली पळोवपाक आनी समजून घेवपा खातीर आसात. देखीक काश्मीरांतल्या सय्यदाबाद शारांत शिंयाळे खेळ आयोजीत केल्ले. ह्या खेळांची संकल्पना आशिल्ली स्नो क्रिकेट. स्नो क्रिकेट हो चड रोमांचक खेळ आसतलो अशें तुमकां दिसतलें. तुमी सारके चिंततात.
काश्मीरी तरणाटे झेलाचेर क्रिकेट आनीक आकर्शक करतात. हाचे वरवीं काश्मीरांत अशे युवा खेळगड्यांचो सोद घेतात जे फुडें टीम इंडिया म्हूण खेळटले. हो एके तरेन खेलो इंडिया चळवळीचोच विस्तार. काश्मीरांत खेळा विशीं तरणाट्यां मदीं खूब उमेद वाडटा. येवपी काळांत ह्या तरणाट्यां मदले जायते जाण देशा खातीर पदकां जिखून तिरंगो हुबयतले. फुडले खेपे काश्मीर भोंवडेची येवजण आंखतना अश्यो कार्यावळी पळोवपा खातीर वेळ काडात. हो म्हजो सल्लो. हे अणभव तुमची भोंवडी आनीक उगडासांत उरपा सारकी करतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, प्रजासत्ताक घटमूट करपा खातीर आमचे यत्न सतत चालू उरपाक जाय. भौशीक सहभागान सगळ्यांच्या यत्नान देशा कडेन आपल्यो जापसालदारक्यो पाळून प्रजासत्ताक बळिश्ट जाता. आनी म्हाका समाधान जाता की आमची मन की बात अशा कर्तव्यनिश्ठ झुजाऱ्यांचो व्हड आवाज आसा. फुडले फावट परतून मेळटले अशा कर्तव्यनिश्ठ लोकांच्यो आगळ्यो आनी प्रेरणादायक कथा वांगडा. तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं.